येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. फोगाट खून प्रकरणांतलो आनी एक आरोपी रामदास मांद्रेकारांक अटक. ताका आनी हेर 2 आरोपींक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी. कल्लिसच्या मालकाची न्हयकारली जामीन याचिका. हॉटेल नियाजा लागसार आशिल्लो हायवे कुशीकचो मेर्शे वचपी रस्तो भरला फोंडकुलांनी. लोकांक आनी भुरग्यांक सोंसचे पडटात त्रास. लोक पळयतात बऱ्या रस्त्याची वाट. फिफा वर्ल्ड कप परतून एक फावट गोंयांत. 5 स्टेडियमाची जाल्या पळोवणी, सांगता खेळा मंत्री गोविंद गावडे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोनाली फोगाट खून प्रकरणांत आनी एकलो आरोपी रामदास मांद्रेकाराक हणजुणा पुलिसांनी अटक केल्या. पुलिसांनी ताका आनी ह्या प्रकरणांत ड्रग्स कडेन संबंदीत आशिल्ल्या हेर 2 आरोपींक पणजेच्या खाशेल्या न्यायालयांत सादर केले आनी तांकां 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडी सुनयली. तशेंच सुनावणे वेळार कल्लीस बार मालकाची जामीन याचिका न्यायालयान न्हयकारली. आरोपी सुखविंदर सिंग आनी सुधीर सगवान हांकां JMFC म्हापसा कडल्यान फोगाटाक मारपाच्या आरोपांत 10 दिसांची पुलीस कस्टडी दिली. फोगाटान राती कडेन पार्टी केल्ल्या कल्लीस रेस्टॉरंटांत ड्रग्स मेळ्ळ्या उपरांत हणजूण पुलिसांनी कल्लीस क्लबाचो मालक एडविन न्यून्साक अटक केल्ली. न्यून्सा वांगडाच हणजूण पुलिसांनी हॉटेलाचो कर्मचारी दत्तप्रसाद गांवकाराकय अटक केल्ली. शेनवारा रातीं उसरां पुलिसांनी कल्लीस कर्मचाऱ्याक ड्रग्स पुरवण केल्ल्याच्या आरोपा खाला हणजूणचो थळावो रामदास मांद्रेकाराक अटक केली. फोगाटाच्या खून प्रकरणांत NDPS कायद्या खाला सुनावणी खातीर सगळ्या 3 जाणांक न्यायालयांत सादर केल्ले. We had moved a bail for Edwin before this court since the FIR shows that the said methamphetamine was weighed with the polythene bag. So the weight was 2.20 grams as shown in the Panchanama. Therefore the bail was moved here to say that the weight of the polythene bag cannot be considered under NDPS Act, not a prohibited substance, and therefore this court would have a jurisdiction to deal with the bail. The opposite party or the prosecution argued that this court would have no jurisdiction to deal with the bail because it's been booked under section 22B. So that was the overall argument with respect to the bail of Edwin, and then the order is passed rejecting our bail. So we are waiting for the order copy. We are going to file in NDPS court now. Next. Prosecution argued that since he is booked under 22B of NDPS Act, the bail will lie before NDPS court and not before magistrate. So what I don't think so. You have to mix these 2 cases. They are separate cases. They are totally separate cases. फोगाटाच्या कुटुंबातल्या लोकांनी ह्या मरण प्रकरणाची CBI चौकशी करची अशी मागणी केल्या. ही चौकशी CBI कडेन दिवपा खातीर सरकार तयार आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. फोगाटाच्या खून प्रकरणात ड्रग्साच्या विशयाचो आस्पाव जाला. हाचेर जाप दितना ANCची राज्यात ड्रग्स रॅकेटाचेर कारवाय सुरूच आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हरियाणा CM ने मुझसे बात की है. उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो CBI के पास देने के लिए. तो वी आर रेडी टू गिव द CBI के पास. हमें कोई दिक्कत नहीं है. उनका कल मुझे फोन आया था उनके फैमिली मेंबर उनको मिलने के बाद, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये केस CBI के पास देने के लिए. तो फिर आज हमारी पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद चाहे तो मेरे DGP और पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रहे हैं, होने के बाद उनसे डिस्कस करके and if required we'll give this case to the CBI also. We are doing the thorough investigation. इस तरह से पहली बार डीपली इन्वेस्टिगेशन उसका हो रहा है. ड्रग पेडलर से देखे, होटलर से देखे, केस जो इन्वॉल्वमेंट है उस सभी को सजा हो जाएगी. उसकी जिस तरह से जितना अभी पूरे इन्वेस्टिगेशन की तरफ से मेरी पूरी टीम लगी हुई है, और फर्दर जैसे उन्होंने कहा कि CBI के पास भी देनी चाहिए तो एक CBI के पास दी जाएगी. द डे 1 से मैं बोल देता हूं कि जिस दिन से इंसिडेंस हुआ है उस दिन से आज तक मेरे पूरे होम डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, DGP से लेके पुलिस कांस्टेबल तक सभी उस केस में लगे हुए हैं, और ईच एंड एवरीथिंग वी हैड फाइंड आउट किया है. 20 लाख का होटल लोगों का इंस्ट्रक्शन रखेगा सर, क्योंकि वो ड्रग्स का मामला आ गया. ड्रग्स हमें पहले एक बात देखना चाहिए. गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, हर जो टूरिस्ट यहाँ आता है वो यहाँ पे यानी गोवा देखने के लिए आता है. हम हर को उसी नजरिया से देखना नहीं होता है.
लेकिन विजिलेंट देखने के लिए पर्सनली माई सेल्फ इज मॉनिटरिंग. इट इज एन एंटी नार्कोटिक सेल द एएनसी मॉनिटर कर रहा है. इससे और टाइटन किया जाएगा. आई विल पर्सनली मॉनिटर द ईच एंड एवरी डे द एएनसी के बारे में मैंने डीजीपी को भी इंस्ट्रक्शन दिया है और उसका रिपोर्टिंग यानी मंथली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है. आपने देखा तो विद इन यानी ढेर सारे ड्रग्स के केसेस एएनसी ने क्रॅकडाऊन किए. गोवा 365 खातीर पणजे आनी पर्वरेच्यान विन्सेंट रोजारियो आनी समीप नार्वेकार. दक्षिण गोंयच्या नव्या जिल्लो हॉस्पिटलाचे स्थितीचेर हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंती आनी विरोधी पक्ष दोगांनी हल्लो केलो. तांणी आरोप केला की हॉस्पिटलांत मुळाव्या वैजकी सुविधांची जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान तशेंच कर्मचाऱ्यांची निर्दय वृत्ती आशिल्ल्यान दुयेंतीक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. पळयात. आज मी साऊथ गोवाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आसा जे मडगांव आसा. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पयलीं ऑफिस हॉस्पिटल म्हणून ते सिटीन आशिल्लें पण ते ट्रॅफिक कंजेक्शन जाता ल्हान जाता म्हणून ते हांगा शिफ्ट केल्ले. पण हांगा शिफ्ट केले तेन्ना तांच्यांनी हॉस्पिटल जाल्ले पण हांगा फार्मासूय भितून हाडूंक ना. तशेंच हांगाच लोकांक वखदां जाय जाल्यार अरावंड 1 किलोमिटर वयचें पडटा. तेन्ना हांगासल्या लोकांची मागणी आसा की बेगितल्या बेगीन हेतून फार्मास आनी बाकीच्यो हेल्थ सुविधा आसा त्यो करच्यो म्हणून. आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मारगांवचे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येदे व्हडले. आतां हितून इतले पेशंट येता. पेशंटा वांगडा कोणूय दुसरे येताय आनी हिंगा एक फॅसिलिटी ना. आतां आमकां दोन एक म्हणटा ते एक फार्मासी ना. खंय वखद जर तर जाय एमर्जन्सी जाल्यार हितून फार्मासीन हेंगे फार्मासी ना भितर. ते हाडपा वचपा आमकां आनी 1 किलोमिटर पयसर म्हळ्यार 1/2 किलोमिटर हें हाडपा वचपा पडटा. आनी दुसरें थंय एक कॅन्टीन ना जो लोक कोणूय चडमणीन येयलो ते च्या पिवपाक कितें एक सोडा सुद्दां पितलो जाल्यार तितून कॅन्टीन ना. तर म्हाका दिसता हितून एक कॅन्टीन आनी फार्मासी आसपाकूच जाय. कित्याक हें व्हडलें हॉस्पिटल आनी स्टार्ट केले खूब तेंप जालो आतां तेणी स्टार्ट केल्यार. पूण तेणी ही फॅसिलिटी दवरना जी गरजेची. कोणाक एक मुखेल्याक चाव जाय कोणाक जर ब्रेड काडून येयलो कितें जाल्यार तेका एक कॉफी मारता जाल्यार थिंगा एक कॅन्टीनान कांयच ना थिंगा. आनी दुसरें म्हणल्यार पळय हे भायर हिंगा लोक अनहायजेनीक हें विकताय च्या विकता. तो पयर एकटो च्या दिवपाक गेल्यार तो कोण च्या दिवपाक हातीन तंबाखू घेवन घासता आनी त्याच हातीन तो हें करून तो तांकां च्या दिता आनी तो लोक बाबडो पिता बुकेक. सो हे म्हाका दिसता आमकां कॅन्टीन आनी एक ही फार्मासी म्हणटी चड इम्पॉर्टंट हे हितून ही जावची अशी म्हाका मागणी सरकारा कडेन की तुमी हे ज्यो दोन वस्तू ज्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां एक तर हे फार्मासी आनी दुसरें कॅन्टीन ह्यो तरी दोन वस्तू हांगा दिवच्यो ह्या हॉस्पिटलांत बेगीन जाता तितले बेगीन तेणी हें करपा जाय दिवपा जाय हांगा आमकां. बद्दल जायते लोक कंप्लेंट करता लिफ्ट चलना. लिफ्ट सगळे बंद ना. लिफ्ट थोडेशे चलताय पूण लोक कित्याक एक फावटी 5-5 6 जण आनी लिफ्ट वयता. लिफ्ट म्हणटकूच लिफ्टी भितर एक उमको वेट आसता. उमक्या वेट तितून घेवपाचो दादान जर एक लिफ्टीन गेले जाल्यार ते ऑटोमॅटीक लिफ्ट मोडटलीच. आनी हे लिफ्ट मोडप म्हणटा व्हडले मेगा प्रोजेक्ट पळय तितून पासून लिफ्ट मोडटाय. सो हिंग लिफ्टी व्हडलो इश्यू ना. हिंग फक्त फार्मास म्हणटा येवपाक जाय आनी थिंग एक ATM मशीन येवपाक जाय आनी दुसरें म्हणटा कॅन्टीन चड गरजे. कॅन्टीन ना हिंगा लोकांक कितें आपल्याला थिंगाय स्पोर्ट्स सर्कलाक वचपाक पडटा. बेगीन जाता तितले बेगीन सुविधा दिवपाची. हॉस्पिटल एकदम बरें बांदला देर इज नो डावट. लोकां खातीर बरें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान तितून फॅसिलिटीज मातशे एक्स्ट्रा वाडोवच्यो बरोबर आनी डॉक्टर हाडून दवरचे ताकी लोकांक हिंगसून बांबोलीन वचपाक नाका मुखार. लोकांक बांबोली वचपाक नाका हेज मुखार. बस इतलेंच दवरचें. आनी हे सावथाचे आमगे आमदार जितले आहाय जावं सालसेती भितर आहाय तेणी मातशें विजीट मारची केन्ना ह्या हॉस्पिटलां भितर. हॉस्पिटलां विजीट मारचे आनी पळोवचें कितें आहा तें सारकें लोक काम करताय वो कितें करून काम आहा तें सारकें साफ सफाई एकदम बरें आहा. देर इज नो डावट. क्लिनिनेस बी एकदम बरें आहा. पूण हे नर्सीचेर मातशें लक्ष दवरता. तांकां पासियन्स ना. ती घरा कडलो राग घेता आनी येता आनी पेशंटाचेर काडटा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप येतात. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हॉटेल नियाजा लागसार हायवे वयल्यान मेर्शे वचपी रस्तो फाटलो कितलेशेच दीस जाले फोंडकुलांनी भरला. प्रवास करतल्यांक फकत फोंडकुलाचोच त्रास सोंसचो पडना तर लोकांक खास करून विद्यार्थ्यांक रस्त्यार भरिल्ल्या गटराच्या उदकांतल्यान वचचें पडटा. जरी नव्यान वेंचून आयिल्ले थळावे अधिकारी हो प्रश्न सोडोवपाचो यत्न करपाक लागल्यात तरी ही समस्या निमाणे सुटावी जाता काय ना ते पळोवया. आयकात आमच्या रिपोर्टराक. ओके आमी आसा हिंगासर आतां मेर्शे गांवांत मोलोकोट म्हणटा थंयसर जे तणार आहा नियाजाचे सायडीन तो रस्तो येता जो मेर्शेन भितर सरता. ह्या तणाचेरूच ते रस्ते ते व्हडले फोंडकूल पडलेले आहा. जशे परी आमी आतांच विचारले जायत्या लोकांक की हे फोंडकुलाचे जावपाक कारण कितें की तेणी सांगलें की हांगासर जायते सिवेज लायन जी आसली ते उदक भरोन उरतालें आनी जायते प्रॉब्लम जाल्ले लोकांक हिंगासर.
ते पंचायतीन सांगलेले ते सुमार 1 वर्स जालें कांयच इनिशिएटीव घेवंक ना. तर जशे परी आयज ह्या लोकांनी आमकां जे उलयल्या तांणी सांगलें की आज न्यू पंच जो हांगासर जाल्लो प्रमोद कामत ताणें वॉर्ड नंबर 2 ताणें आतां इनिशिएटीव घेवन आपले आनी हेची आपली सोसायटी जी हेची ह्या बिल्डिंगेची हांकां मेळोन अंडरस्टँडींग जावन हें काम हातीन घेतलें. कित्याक हिंगा चलपाक देखून एकदम वीट येताली की सारके सिवेजीचे रस्त्यार बरोवन वचताले. ती सायडीकूच स्कूल आसा, धाकटी भुरगीं हातूंतल्यान चलोन मेळटाली. तर शेकी आयज हेणी काम चालू केलां. हेल्थ डॉक्टरूय आतां येवन गेलो पळोवन जी कंप्लेनी आसली. तर अशेंच रस्त्याचें जें काम आहा ताणें सांगलां की 4थेचे पयले हे रस्तो सारको जातलो. बेसिकली देर वॉज हिंगा जे गटराचे सगळे उदक वयताले रस्त्यार देर वॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज. इनफॅक्ट लोक सगळे वयताले वायल यू आर गोईंग ऑन द रोड यू कूड नॉट रियली वॉक बिकॉज इट वॉज सो डर्टी. सदांच गटराचे उदक वयताले. इट वॉज लायक अ लॉट ऑफ हॅसल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 वॉर्स आमी स्ट्रगल केला. एंड आय एम जस्ट होपिंग दिस इज गोइंग टू बी डन टुडे. You have given complaints to authorities? Yeah, we have done. We have given a lot of complaints, and there's been a lot of people coming and complaining about this. But for almost a year and a half, no one has done anything. So nothing has been done? No, nothing has been done so far. त्याची परिस्थिती पण एकदम फोणकूल पडलेले आहा. कितें इनिशिएटीव कशें हें करतले? रस्त्याची जी आता फोणकुला पडले आतांच पावस तो पावस सोंपता. फोणकुला जी पडल्या ती फोणकुला आतां पुरोवपाक लागून सुरवात केली आसा. आमच्या एमएलएनी गाडी बिडी धाडून ते पॉटहोल्स आमी ते पुरयताले. पूण हांगा हो सिवेजीचो प्रॉब्लेम असल्या कारणान ते उदक सगळ्या फोणकुलान भरल्या कारणान हांगा पॉटहोल्स आमकां भरपाक मेळूंक ना. आतां भोव उदक भरून उरलेलें. सो आतां हे जेन्ना हांव बंद करतलो तेन्ना आतां फाल्यां 2-3 दिसांनी बंद करतलो. कित्याक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आहा की ते पॉटहोल्स कशें बंद करप. सो नेक्स्ट डे एका चवथी पयलीं हे पॉटहोल्सय म्हाका आमी भरून काडटले. हांव विलियम रॉड्रिक्स पळयत रावात 365. देशात वाडत वचपी म्हारगायेक लागून काँग्रेसीन परतून एक फावट भाजपाच्या राज्य आनी केंद्र सरकाराचेर हल्लो केला. सरकार आदींच त्रासात आशिल्ल्या अर्थवेवस्थेचेर आनीक कर वाडोवन भार घालीत आसा आनी हाचो परिणाम खास करून गरीब आनी मध्यमवर्गीय लोकांचेर जाता असो आरोप पक्षान केला. पळयात. गरजेच्या वस्तूंचे वाडत वचपी मोलावयल्यान आयज काँग्रेसीचो आमदार रुदाल्फ फेर्नांडीस आनी ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी सरकाराचेर खर टिका केली. कोरोना महामारीच्या काळांतल्यान लोक सावरता आसतना सरकार सामान्य लोकांचेर चड कर भरपाचे वजे दवरता असो आरोप ताणें केला. सरकारान ह्या दुख्खाची दखल घेवन लोकांक कांय प्रमाणात थाकाय दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. आयकात. आयज आमी प्रदेश काँग्रेसीच्या नांवान हिंगासर एकठांय जाल्ले आहा आनी आमी पणजे बाजारान हिंगासर येयल्या. कित्याक बाजारान लोकांक गमपाक की ही म्हारगाय वाडल्या पयली वयता थिंगासर पेट्रोल वाडलेलें आहा, तेल वाडलेलें आहा. तुमकां सांगपाची गरज ना. आमच्या भावांनी आनी भयणांनी सांगलेलें आहा. दाव वाडलेली आहा. तेल पळय कितल्याक आहले 60 रुपया आहले ते आतां 180 रुपया जाले. भेंडे तुमी घेवंक गेलो जाल्यार 100 रुपयांक 5 मेवता. ही परिस्थिती आमच्या गोंयकारांचेर अशी येतली म्हण केन्नाच आमी चिंतूंक ना. 5 वर्सांनी लोक राजा आसता. 5 वर्सांनी एक लोकांक संदी मेवता बरो गव्हर्मेंट निवडून हाडपाक. आनी ह्या 5 वर्सांक लोकांनी डिसायड करूंक जाय कोण बरो आनी कोण वायट वयता. आनी ही आतां म्हारगाय वाडल्या ते दिसपाक ह्या फुडें आमच्या देशाची फुडें परिस्थिती फुडें बरी दिसना. हे जे लोन काडलेले आहा आनी इतले तेणी भायल्या व्हडल्या कॉर्पोरेट्सांकूच ते घेवन वता. तांकां दोगूच कॉर्पोरेट दिसती पडटा. हे अंबानी हाडान हे दोगूच दिसती पडटा आनी दुसरे कोणूच ना. हेच तुमकां दिसती पडटा. हे व्हडल्या डिलरी नासले तेतून तांकां घालता मदीं. हेच मनीस तुमकां कित्याक जाय. इतले रीण केलेले आहा तुमी. GST वाडयल्या तुमी. आतां गोंयच्या असल्या गांवांचेर GST पळय घातल्या. गोंयान कितें जाता गोंयान आमकां 2 सिजन आहा. एक सिजन आनी एक ऑफ सिजन. पावसान तुका लोकांक गिरायक जायना. जेन्ना एक धंदेकार आहा पावसान तो लॉसान आसता आनी सिजनाक तो मागीर कवर अप करता. मात हिंगा जाला कितें GST लायलेले भाग तूं तर लॉसान पासून गेलो जाल्यार तुवें तुमची पर्संटेज बचीच पडली. कितें 18% जावं 15% ते पळय कितें लायता भरल्या धंद्याक ते तेणी भरचेच पडले. लॉसान आहा तेन्ना ते आनीक लॉसान आनी सिजन टायमार कितें जोडटले ते मनीस. म्हारगाय वाडटात डेली वाडटात आनी लोकांची परिस्थिती पळोवन आमकां एक्चुली आमकांय दूख लागता. कित्याक आमचे फॅमिलीन आमचे घरान पासून इतले इफेक्ट जाता.
बारीक मनशाची चिंत अच्छे दिन म्हणले ते आतां आमी कितले वर्सां जाले आतां अच्छे दिन केन्ना येयना आनी अच्छे दिन फकत एक डिस्टंट ड्रीम. आमी एक उतर आहा इंग्लिशीन मिराज म्हणलें. आमी डेजर्टां वयता तेन्ना रेंव रेंवान मागीर सडली चिंतून दिसता ती उदो आहा म्हूण थिंगा कसले ते आमगे ते अच्छे दिन म्हूण आमकां केन्ना दिसना म्हाका दिसता हे सरकारा अंडर. सगळे म्हारग जालें GST लायन. आतां पळयत तुमी आमचे सामकें तांदूळ आनी सगळे प्रायस वाडोवन आसात. गॅस सिलिंडर खूंय पावला. एक टायम एक 50 रुपया वाडयले देखून तुमी रस्त्यार येयले तेन्ना आनी नासताले रस्त्यार सिलिंडर घेवन. आतां सिलिंडर लिपोवन दवरला. आमचे गोंयच्या सरकारान सांगलोलें 3 सिलिंडर दितले म्हूण तो तिसरो सिलिंडर खूंय गेलो. आयज पासून तो सिलिंडर ना आनी इतले कंडिशन घायले. हांवें सांगलोलें पयलें ते सिलिंडर फुकट कोणा येना म्हूण आनी कंडिशन घातले आनी लास्ट बारीक मनशाक मेळचना ते. आयज पासून म्हाका दिसता कोणा सिलिंडर पावता म्हूण तो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फाटली 2 वर्सां कोरोना खातीर गोंयांत सण परबो जायनाशिल्ल्यो. अनुमात ओतो आयला. आयतारा सांताक्रूज वाठारांत कापणेचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या निमतान गांवच्या लोकांनी आनी खास करून तरणाट्यांनी साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. पळया कांय उमेदीचे खीण. Anybody can guess what is the inside? Chocolate. दादा पुढे No, first. I got the mother. Maggie? Ready? रेडी हावस. Ours. Anybody else? So, आता फोडू पोय. इथे. Okay, requesting all children to come and take the chocolates. Come, all the children. Quickly. Children, come on. भारतीय फुटबॉल महासंघाचेर फिफान केल्ल्या बंदीक लागून देशांतले फुटबॉल मोगी हाल्ल्यात. ह्या बंदीक लागून 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या विश्वचषकाचे सगळे यजमान हक्क स्थगीत केल्ले.
पूण त्या उपरांत IFAन आपली गजाल जाग्यार घातल्या उपरांत फिफान ही बंदी काडून उडयल्या आनी नियोजीत केल्ले प्रमाण विश्वचषक फुडें व्हरतले. पळयात. याविषयी उलयतना राज्याचो खेळ मंत्री गोविंद गावडेन सांगले की राज्य 17 वर्सां सकयल्ल्या बायलांच्या फिफा विश्वचषकांच्यो मॅची घडोवन हाडपाक तयार आसा आनी ते खातीर 5 स्टेडियमांची पळोवणी केल्या. 20 वा 21 सप्टेंबराक संभाव्य खेळाचो लोगो लॉन्च जाल्ल्यान सध्या देखरेख आनी ल्हान ल्हान बदल करपाचें काम सुरू आसा. तशेंच कांय शाळेच्या विद्यार्थ्यांक हो खेळ पयलेच खेपे पळोवपाक आपयतले अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. I am very much thankful to the FIFA officials. आज जें बॅन जें आशिल्लें, ते सस्पेंड्स जे केल्ले आशिल्ले मॅची ते आज लिफ्ट केल्ले आसात. आनी हांवें पयलूच पूर्ण एक विश्वास दर्शवलेलो आशिल्लो की खंयच्याय परिस्थितीन एज पर प्लॅन जे फिफाच्यो ज्यो मॅचीस ज्यो आसात सबंद इंडिया भितर ज्यो आसात त्यो त्या वेळेनुसार जातल्योच. कारण आमकां पूर्णपणे आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि त्याच प्रमाणे आमचे आदरणीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीमान ठाकूरजी हांचे कडेन हांव संवाद जेन्ना सादतालो त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी पॉझिटिव्हली आमी चर्चा करताले. कारण फिफाच्या संदर्भान गोंयचे दृश्टिकोनांतल्यान आमी परिपूर्णपणे हो टुर्नामेंट होस्ट करपा खातीर आमची बरीचशी तयारी मुखार गेल्ली आशिल्ली आनी बाय सप्टेंबर 15 किंवा 20 म्हळ्यार आमची सर्वोत्तपरी तयारी जातली. आमच्या गोंयान आउट ऑफ 32 मॅचीस 16 मॅचीस वील बी प्लेड एट गोवा. तातूंत भितर 2 सेमी फायनली आसतल्यो आनी फायनल जी आसतली ती मागीर कलकत्ता आसतली. फातोर्डा PGN ग्रावंडाचेर एकूच ग्रावंड आसा. PGN ग्रावंड जो आसा पंडीत जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम जो आसा त्याच ग्रावंडाचेर सगळ्यो मॅचीस जातल्यो. पूण ज्यो टिमी येतल्यो, A पूल म्हणू नाका, B पूल म्हणू नाका, तातूंत आमी प्रॅक्टीस जे ग्रावंड जे आसात ते बाकीचे 5 ग्रावंड आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात. तातूंत भितर वास्कोचे तिलक मैदान आसा, उतोर्डाचो ग्रावंड आसा, बाणावलीचो ग्रावंड आसा, कुंकोलेचो ग्रावंड आसा. तातूंत भितर ते सुद्दां फ्लड्स किंवा बाकीचे सगळे ताची देखरेख आज सध्या चालू आसा आनी ऑलमोस्ट स्टँड बीन कितें उबे करपाक जाय त्यो सध्या सगळ्यो तयारी आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सुरवात केल्ली आसात. आमचो लोगो लॉन्च जो आसा तो लोगो लॉन्च बाय सप्टेंबर 20 किंवा 21 आमी लॉन्चिंग करतले. नॉर्मली एक 20 दीस पयलो आमी लॉन्चिंग करतले. आनी ह्या संदर्भान एक वेगळो तरेचो एक आंखणी आमी करपाचें थरलेलें आसा की सबंद जे गोंयची जी स्कूल जी आसात, जी यंग मायंड्स जे आसात, जांकां स्पोर्ट्सा भितर क्रेज निर्माण करपा खातीर तांकां आमी थोडेशे इनवायट करतले. कारण स्टेडियमाची कॅपेसिटी तशें पळोवपाक गेले जाल्यार बरीचशी आसात. म्हणजे 30 किंवा 25,000 मिनिमम वी कॅन केटर इन टू द स्टेडियम. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. IMDच्या अदमासा प्रमाण 30, 31 आनी 1 वेर व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो, जाका लागून 3 दीस येलो अलर्ट जारी केला. फाल्यां हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. राज्याच्या कांय वाठारांनी 30-31 1 वेर व्हडल्या पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या काळात नेटाचो वारोय घोळटलो. हवामान खात्यान राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. ते भायर आयज आनी फाल्यां हलको ते मध्यम पावस झडटलो. आयचे चडावत तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 29 वेर हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. 30-31 1 वेर येलो अलर्ट जारी. व्हडल्या पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.